वळवय गांवचे तुमी प्रभारी सरपंच आसा आनी आमच्या आयकुवान अशें येयल्लें आसा की तुमच्या गांवान होम आयसोलेशन्स केल्ले आसा आनी हें होम आयसोलेशन जेन्ना जालां तेन्ना तुमकां हेल्थ सेंटरान पंचायतीक म्हणून कितें जबाबदारी आसा म्हणून कितें कळयलें? पण आमी जेन्ना होम आयसोलेशनाचें आमकां कळ्ळें पूण आमकां कसलेंच तातूंत जे पळय कागदी कितें तें कांयच पावना. लेटर जे रिटर्न वर्क आहा तें कांयच पावना. तुमकां एज ए ग्रामस्थ म्हणून कळ्ळें पूण ऑफिशियली तुमकां हेल्थ ऑफिसरान तुमकां कितें कळयलां आयज पासून? जेन्ना आमी विचारलां पळय तेन्नाच तेंच्यांनी आमकां सांगलां की तेंच्यांनी होम आयसोलेशनाक एप्लाय केलां. होम आयसोलेशन एप्लाय केलें जर तेंचें पास करपाचें हें कलेक्टराचें काम आसा. कलेक्टरान सांगलें जर ती जागा ना परफेक्ट जागा ना जाल्यार आमकां ते सांगता तें उखलपाचें म्हणून. पूण आमकां कलेक्टरान कांयच कळयलें ना तेंकां होम आयसोलेशन केलां. इवन कलेक्टरान येवन पळयलें बाबा ती जागा सेफ आहा काय ना कशी आहा तें. कित्याक प्रत्येकाच्या हांगा वळवून जर पळयशी प्रत्येकालो टॉयलेट बाथरूम कॉमन आसता. तितूंची 2 जाणां पॉझिटिव्ह घाल्या आनी 2 जाणां नॅगेटीव आसा. पूण म्हाका सांग बाकीचे जे नॅगेटीव आहा पळय तेंच्या टचिंगान येतलीच ती घरान एकीच कडेन रावता म्हणल्यार. होम आयसोलेशन जाल्या नंतर तेंचे जे कितें क्रिया आसा कितें आहा त्यो सगल्यो तेंच्यो पर्टिक्युलर उरच्यो पडटा आनी तेंचे वेस्ट हें करपाक तुमी पंचायतीन तांकां कितें प्रोविजन दिल्लें आसा? पळय आमकां ते वेस्ट पळय उखलपाक तशें आमचे कडेन मनीस ना आनी उखलपाक जर सारकें भियाता तसो तो PPP किट आसतलो तो हाडपाकूय आमचे कडेन शक्य ना. जर गरीब पंचायतीन शक्य ना आमचे कडेन. तरी आसतना हांवें म्हाजे कडेन जाता की एक तांकां 100 लिटरचें बॅरल हाडून दिलां. गार्बेज बॅग दिल्या आनी किराणा बॅग दिल्या. जे वेस्ट उरता पळय तो तितून घालून दवरपाचो. पूण जो वेस्ट उरता तो कोणेन उखलपाचो आनी कसो उखलपाचो आनी तो खंय डिस्पोज करपाचो हें सगळें प्रोविजन तुमी केलां काय तुमकां सरकारान करपाक जाय तें केलां तेंच्यांनी केलां? आयज हांव तेंच उलोवपाक आमच्या मिनिस्टरा कडेन गेल्लो तेन्ना मिनिस्टराच्या कानार घातलां. तें उखलपाक आमचे कडेन तशी फेसिलिटी ना आनी तो कसो डिस्पोज करपाचो हें आमकां खबर ना. आयज हांव मिनिस्टरा कडेन वचोन तेंच्या कानार सगळें घातलेलें आहा. तेंच्यांनी शक्यतो गोवोरमेंटाच्या अंडर कितें जाता तें आपूण तुमकां प्रोविजन करून दिता म्हणून सांगलां. तुमच्या सेक्रेटरीक तुमकां सेक्रेटरीन कांय सांगना? ना सेक्रेटरीक कांयच गायडलायन्स येवना न्हू. सेक्रेटरी जर तांकां गायडलायन दिल्यार तो आमकां सांगता आसलो न्हू. आतां बाकीच्या तेणी सांगलां आमकां शिरोडा बीन ते हेल्थाचे लोक उखलता म्हणून जे वेस्ट आहा तो हेल्थाचे लोक उखलता. आतां तो कसलो वेस्ट तर आमकां सारकें परफेक्ट खबर ना. पूण तेंचो ड्रायव्ह आसूंक शकता वेटूय आसूंक शकता. जावं शकता. अशा वेळार ते कसलोय वेस्ट आहा पळय तो शेवटी तो इफेक्टेडूच आसता असो लोकमानसान हें ठरलेलें आसा. अशा वेळार त्या वेस्टाक कोणें तरी एक स्पेशलायज मनशांनी जे त्याच कार्यांतल्या मनशांनीच तें करपाक जाय. अशे तरेचे कार्य करपी उखलपाची तुमच्या गांवान हेल्थान कोणाक डेप्यूट केला जावं तुमी कोणाक डेप्यूट केल्लो आसा की तेंच्यांनी उखलचें म्हणून? ना तशें आमचे कडेन मनीस सद्या लेबर सगळे कोवीड जाल्ल्या कारणान लेबर सगळे गेल्ले आसा गांवांत. आमचे तर गोंयकार ते काम करूंकच सोदिना आनी त्या कारणान तो कोयर उखलपाक आमकांय मातसो प्रॉब्लम जालो आसा आनी आमच्या टेन्शन कशी येयलां फाल्यां तो गार्बेज आहा ती उखलूंक जाय आसलेली.